लागूनच आमची बिल्डींग आसा आमकां इतलो त्रास जातालो की आमकां पावसाच्या दिसान आनी सामकें श्वास घेवपाक सुद्दां येनासली, इतली घाण मारताली। आनी मॅडमीक आमी अप्रोच केले आनी मॅडमीन हे सगळे हातान घेतले, ताका लागून आमी तिका थँक्यू म्हणटात। मॅडम श्रद्धा संकल्प आमोणकरांनी आज इनॉग्रेशन केला ते पेव्स घालपाक। तेजें मेन कारण कितें जालें, स्थानीक लोकांचेय कंप्लेंट आले आनी बाकी लोकांचे कोण येता वयता तेंचे वास येताले, ताका लागून हांव श्रद्धा मॅडमीक खूब धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तेणें एक बरें काम केलें। हे वास लोकांक सोंसपा जायनासलो आनी सांगता बाकी कौन्सिलरांनी सांगता आपले एरियान इलेक्शन आयलें म्हणून काम करपाचें न्ही, बॅनरार रावपाचें न्हू, कामां करा, लोकांचे आयका, कोण कोण बरें बरें कितें म्हणटा पळय बरें कामाक ते फुडें जावन तुमी कामां करा। ताका लागून हांव परत एकदां मॅडमीक थँक्यू म्हणटा। गाडयेनी येता विचारलें न्हू आमकां गाडी सोंवता आनी आमकां थोडे म्युनिसिपालिटीचे मनीस येता ते कितें सांगता, तूं फोटो मार आनी आमकां धाड। आमी जर फोटो मारून धाडलो फाल्यां कोण येताले ते आमकां झगडोंक येताले, तांकां झगडोंक येवचें ना, कित्याक आमी धाडला आमचो नंबर थंय वयता, म्हळ्यार कोणी धाडला आनी हांगा तूं जाणा, तुका खबर आसा तूं ल्हानाचो व्होट जाला, तुवें हांगा पयल्या कसले कसले लोक येवन गेले आनी आमी कशे कशे हांगा दीस काडले ते। इतलेंच मागता लोकां कडेन की आतां तरी शाणे जायात आनी हो जागो क्लीन करपाक आमकां मदत करा, इतलेंच म्हाजें सांगपाचें। खूब व्हडलो इश्यू आमचो पयलींचो, हांव कावन्सिलर जावच्या पयलींचो इश्यू। आनी जेन्ना हांव कॅम्पेनिंगाक भोंवतालें लोकांची इतलेंच आसलेलें की हांगासून हे डस्टबीन आनी जे बुरशेपणां जाता पळय ते काडपाचें म्हणून। कचरोच न्हू, म्हशी सुद्दां येवन हांगा इतले बुरशे करताले, लोकांचें जीवन म्हणटा तें नर्क जावन गेल्लें ह्या वासान सारको, तांकां जेवपाक सुद्दां वीट येताले। सो जेन्ना डेव्हलपमेंट 15 फायनान्सासून जेन्ना ग्रांट येयले, सो हांवें सगळ्यान पयलीं म्हणटा ते हे इश्यू घेतलो आनी हांगा ब्युटिफाय करपाक, डार्क स्पॉट आसा तो ब्युटिफाय करपाक, दोनूय सायडीक पेवर्स बीन घालून, जे गटर्स आसा सोफा घालून बीन सगळे ब्युटिफाय करपाक। लोकां कडेन हांव अपील करता की प्लीज फक्त इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाचेंच काम न्हू सिटी क्लीन दवरपाचें, आपले परिसर क्लीन दवरपाची। एज अ सिटीजन तुमचें सुद्दां तितकेच दायित्व आसा, तुमी आपले सिटी तुमचे शहर क्लीन करपाचें। 2 टायम आतां गेल्या विकाक आनी ह्या विकाक हांवें क्लीन करून थेयता, 2 वरां जायना हाडटात आनी कितें तरी कचरो उडोवन स्कुटरीचेर वयता वयता कचरो उडोवन वयता। सो प्लीज मागता अशें करनाका। आतां आमी CCTV हे घेतलेले आसा आनी तुमकां जर आमी धरले जाल्यार तुमकां फायन पडटली। सो आनी पुलिसान सुद्दां कंप्लेंट जातली। सो प्लीज हेच्या फुडें कचरो हांगा उडोवपाक वचनाका। म्हाजो वॉर्ड हो खूब धाकटो, सगळ्या 25 वॉर्डान म्हाजो वॉर्ड खूब धाकटो आनी ह्यात पयलीं जो सुलभ टॉयलेट आसा तो एक व्हडलें काम जालें म्हाजें, कित्याक की तो सुद्दां खूब वर्सां म्हणल्यार 25 वर्सां म्हटलें सो जाता। सो सुलभ एकदां तो तयार जालो तेज्या फाटल्यान कोणीच पळोवंक नासलेलें, आयज कितलो बरो सुलभ जाला लोकां खातीर। आनी सेकेंड म्हणटा तें हें काम म्हाजें व्हडलें काम म्हणटा हांव। सो लोकांक 50%च्या वयर लोकांक हांव सॅटिस्फाय करूंक शकलें एज अ कावन्सिलर। सो हांव खूश आसा जे म्हाजे जो टेन्युअल आसा तितून ही कामां जाता म्हणून। आनी परत एकदां सांगता प्लीज आपली सिटी आपली एरिया क्लीन दवरा। आमी पेवर्स घालता कित्याक की खूब बुरशे दिसता पेवर्स घालून फाटली, जर तुमी पळोवंक शकताली ते कचरो उडोवन सगळे हुंदरांनी ते विटे सुद्दां सगळो कंपाउंड उडयल्लो आसा। सो बीन कंपाउंड बांदून बीन सोफा बीन घालून बरें जे ब्युटिफाय करता पळय तशें ब्युटिफाय करून हांगा प्लस फुडले सायडीकूय आनी सगळे जितले गटर्स आसा पळय तांकां कवर बीन सगळे करून बरें करपाक सोदता।